असं तशें चल्लेलें आमी ऐशार आमी लक्झरियस गोष्टी करपाक वचचे नात एखादे वेळी हांगा जर मोठे 6 लेन हें आसपाक जाय जातून भितर स्टेटीचें कंट्रिब्युशन जितके प्रमाणान जाय आमी म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्याचे खातें हांव आय जस्ट कॅनॉट बरोबर ताजेर उलोवपाक डिस्कशन जालां आसतलें हांव म्हणना की डिटेल्स न्ही म्हजे कोतान आमी अशे प्रोजेक्ट्स घेवचे ना जांकां इतकी अत्यंत गरज आयज नासतना आमी त्या हातून भितर व्हडले प्रमाणात वचचे ना म्हणजे हांकां उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणजे तुमकां आतां कळ्ळें जाल्यार मांडोवी ब्रिज तुम्ही कित्याक सुरू केलो ही गरज असली वो मिरामार ते दोनापावल कॉन्ट्रिब्युशन कितले वता मिरामार ते दोनापावल इफ यू हॅव अ नॉलेज यू जस्ट टेल मी हाऊ मच ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज स्पेंडिंग ऑन मांडोवी गरज असली आयज तू म्हणटा 6 लेन नाका आयज खरी गरज आसा 6 लेनाची लक्झरियस म्हणनाका 6 लेनाची आयज गरज आसा या 6 लेना भितर हे 6 लेन करता समजा जर एअरपोर्ट समजा जर आमकां जाय जाल्यार काणकोण ते पेडण्या पर्यंत आयज 6 लेन जावपाची गरज 6 लेन ही अत्यंत काळाची गरज आसा लक्झरियस म्हणटा आता ना लक्झरी हांव कितें म्हणटा पोटाक मारून ती 6 लेन करचे ना जेन्ना आमचे मायनिंग स्टार्ट जाता त्या वेळार निश्चितपणान हे जे मोठे प्रोजेक्ट्स आसात ज्या जाग्यार हजारांनी कोटी लागतात ते हजारांनी कोटी काडटा ही परिस्थिती हाडपाक जबाबदार कोण जबाबदार आय कम टू दॅट म्हाका तोच मुद्दा की अल्टिमेटली हे जे कांय प्रोजेक्ट आसात मांडवी ब्रिज आसूं किंवा मिरामार दोनापावलाचें कॉन्क्रिटायजेशन आसूं रस्त्याचें जंय तुमी म्हणटा तशें की दे आर नॉट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जुवारी ब्रिज इज अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अशी परिस्थिती मनोहर पर्रीकराची स्वताची कांय गणितां आशिल्लीं आनी फायनान्शियली तांगेली मॅनेजमेंटाची कांय गणितां आशिल्लीं तातूंतल्यान तांणी कांय हे प्रोजेक्ट सुरू केले अकस्मात मनोहर पर्रीकराक आज तुमी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनय घेतलो दिल्ली वचचें पडलें डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून आनी हे जे इनकम्प्लीट गजाली आसात त्यो आतां वारसो कसो तो तुमच्या गव्हर्मेंटाक फुडें चलोवचो पडला इज दॅट बिकमिंग टू ट्रिकी वेर पर्रीकर स्टार्टेड सम थिंग्स एंड युअर गव्हर्मेंट हॅज टू स्ट्रेच देम अहेड ऑफकोर्स फायनान्शियल बाबतींत तर हें आसतलेंच कारण रेव्हेन्यू जसो एज वी हॅव एंटिसिपेटेड ऑर एक्सपेक्टेड दॅट डजंट रूट थ्रू सो त्या वेळार एक स्लो डावन थोडे फार प्रमाणात जातलें बट आमचे कडेन आयज मायनिंगाचे बॅन काडिल्ले आसा विदीन 6 months रेव्हेन्यू वील स्टार्ट गेटिंग जनरेटेड द प्रोजेक्ट्स वील बी स्लोवर डावन फॉर सम एक 5-6 म्हयने स्लो डावन जातले पूण ताचे नंतर परत एक फावटी स्पीड घेतलीच कळ्ळें न्ही आयज जगाचेर सगळ्याकच मंदी मनोहर पर्रीकरान हय ज्या तरेन ज्यो गजाली केल्ल्यो त्यो आज मुखार व्हरप कठीण जाल्यात मनोहर पर्रीकरान ज्या पद्दतीन फायनान्स डिपार्टमेंट हाताळ्ळें इतलो घुसपागोंदळ भितर करून दवरला की लक्ष्मीकांत पार्सेकराक ते 100 दीस लागले ते समजून घेवपाकच फुडले सोड ते फुडें व्हरपाचें सोडूच पूण ते समजून घेवपाक म्हणजे खंयचे खंय दवरला आनी कितें केलां पळय त्यो ताका चाव्योच मेळना कशें केलां पळय तेच म्हणून भाईक रावचें पडटा हांकां दर आठवड्याक म्हणून ते केंद्र सोडून तो हांगासर दर 4 दिसांनी हांगा पावता त्यो फायली पळोवपाक कळ्ळें ना जाल्यार हांगाच्यान ते फायली थंय धाडटा इज दॅट बिकमिंग अ प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम पर्रीकरान जी एक स्वताचे काय प्रोजेक्ट्स तयार केले थोडे प्रायोरिटी आसतले थोडे नॉन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आसतले ते आतां ह्या अर्थसंकल्पा भितर एकोमोडेट करून घेवप आनी तांकां एलोकेशन दिवप इज बिकमिंग अ प्रॉब्लेम आसतलोच प्रॉब्लेम डेफिनेटली तुजे कडेन सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणटा तो रेव्हेन्यू तुजे कडेन जर पयशे ना जाल्यार तूं कांयच करपाक शकना बेस्ट एक कागदी घोडे समजा जर तुवें दाखयले तातूंत अर्थच ना हांवें फाटल्या अधिवेशनान हांवें सगळें सामकें तांकां उक्तें करून दिल्लें आनी हांवें तांकां दाखोवन दिल्लें खंय खंय तुमी कितें कितें केलें पळय ते बोड्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तो खरोच प्रामाणीक आनी तो शिक्षक तो प्रामाणीक मनीस हांव सांगता ते बाकीचें राजकारण कितें आसूं की तेणी प्रामाणीकपणान तें मान्य केलें की सरकाराची आर्थिक परिस्थिती बरोबर ना हे तेणी मान्य केलें हे तेजें कौतुक करपाक जाय कारण फाटल्या मनोहर पर्रीकराक त्या वेळाचेर सुद्दां आर्थीक परिस्थिती बरी नासली पण तो कितें करतालो कितें घुसपागोंदळ भितरल्या भितर कितें करतालो ते तेकाच खबर आसली आनी तो गुंतागुंतीचो प्रश्न आनी कोणाकच सुटपाचो ना तेणी कितें पळय एक दीस हे सरकार एक दीस त्रासान पडटलें पळय मायनिंग जर सुरू जायना रेव्हेन्यू जर भितर येना जाल्यार एक दीस हे अक्षरशः त्रासान पडटले हांकां लाडली लक्ष्मी गृह आधार घालपाक 4 महिने लागले एक गजाल एक म्हणपाक सरकार त्रासान पडटलें तारले कोणी आमचें सरकार आयलें तेन्ना सरकार खंय आशिल्लें एब्सोल्युटली सरकार कितले बाकी आनी कितले देणे आशिल्ले
आयज सरकार आयज तशी तुम्ही देणी कितें ना. देणे आसा ते आयज तुमकां देणे- खबर आसा आयज खबर अरे आसा म्हाका. बाबा तू जेन्ना ह्या विधानसभेत पांय दवरलेलो पळय तेन्ना तुज्या प्रत्येक मनशाच्या माथ्यार कितले कर्ज असलें आणि आयज कितले कर्ज आसा हेजो तुवें म्हायती काडल्या हांवें काडल्या ते निश्चितपणान ताचे परस पयलींच्या परस कितले चड लोन ना. क्रेडिट आमी आयज जे पळय वर्साक क्रेडिट घेताले जे पळय लोन घेताले ते आयज परिस्थिती तशी ना. तू कंपेर कर ज्या वेळार काँग्रेसीचे सरकार आसतालें 3 वर्सां पयलीं ते कितले कर्ज घेताले आनी आयज कितले आसा. जानेवारी म्हयन्याक कितले घेताले परत कितले रिपेमेंट जाताले आयज पळय तुजे रिपेमेंट्स आसा ते आमचे चड आसतले. एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की सध्याच्या परिस्थिती भितर इफेक्टिव्ह बजेट दिवप जेन्ना मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातले हाजो क्लियर अंदाज येना. कांय अशी प्रोजेक्ट्स आसात जे फाटल्या मुख्यमंत्र्यान केल्यात जे ह्या मुख्यमंत्र्याक मुखार ओडची पडटात घडये मनान आसूनय बी. अशी परिस्थिती भितर सर्कस मातशी कठीण जाल्या. कठीण जातली सर्कस खूब कठीण आसा. कारण खंयच चिमटो काडपाक बजेट जेन्ना रेव्हेन्यू काडटा आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याय कर घालप हे आयच्या क्षणा भितर कर घालतले कशें तुम्ही म्हणटा मायनिंगा भितर लोकांची लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आहा त्या लोकांचे आनी कसली त्याच खातीर वी आर एंटिसिपेटिंग द रेव्हेन्यू फ्रॉम तुगेले एक टुरिजमांतल्यान येतलो बाकीचो मायनिंगांतल्यान येतलो. आनीक आयज आमकां अत्यंत अशा प्रकल्पाची गरज आशिल्ली ज्या जाग्यार आमचे पर कॅपिटा इन्कम वाडटलें इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली. ती ग्रोथ फाटल्या कितलीशींच वर्सां जाल्ले इंडस्ट्रीज गेले ते 7-8 वर्सांक इंडस्ट्रीज आयले ना. IT सेक्टर खंयच गेलो ना. आनी ज्या जाग्यार आमी घरा कडेन बसून आयज 2000 आनी 1000 काडटा पळय न्ही ते दीस चड वेळ चलपाचें ना. म्हणजे हे एक धोरण जें आसा तें धोरण कंटिन्युअसली फेलियर जायत आसा. प्रामाणीकपणान सांगपाचें म्हणलें जर जायत ह्या सरकारा भितर आयले नंतरय आमच्या प्रामाणीकपणान आमी प्रयत्न करूनय तातूंत भितर टेक ऑफ जालेच ना. इंडस्ट्री हॅज टू पिकअप इकॉनॉमिकल ग्रोथ येतली जर जायत जाल्यार डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट येतलो आनी तांकां जर काम मेळटलें जर जाय इन्स्टेड ऑफ गिवींग कोणाकय दिवचे परस ताका सॅलरी दिवन ताचे कडच्यान प्रोडक्टीव काम करून घेवन हांगा आमचे ग्रॉस जे हें आसा डॉमेस्टीक प्रोडक्ट आसा ते वाडपाक जाय. सो प्रायमरी सेक्टर आनी सेकंडरी सेक्टर दोन्ही जितली टेक ऑफ जावपाक जाय आशिल्लें जालां हें तुमी मान्य एक्झॅक्टली. अशी परिस्थिती भितर तुमची अपेक्षा कितें तांचे कडच्यान ह्या बजेटांतल्यान अल्टिमेटली एक विरोधक म्हणून आनी आमदार म्हणून तुम्ही किती अपेक्षा करता. कारण परिस्थिती तुमकांय खबर आहा हा लास्टाक परिस्थिती पळोवनच पांय पसरोवपाचे असतात. ती परिस्थिती जाणून घेवन तुमची अपेक्षा कितें. सरकारान इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी केली 50,000 कोटी इन्व्हेस्टमेंट करपाचें ठरयलें. गव्हर्नराची भाशणांकय आसा. आतापर्यंत कितले इन्व्हेस्टमेंट जाले ते मान्य करता न्ही. फिगराची गफलत करता. 50,000 कोटीची कोणीच केले 25,000 कोटी 25,000 कोटी आणि 50,000 जॉब आतापर्यंत कितले जॉब दिले 10,000 तरी दिले. तुम्ही फक्त सरकारी नोकऱ्याच्या फाटल्यान फक्त ऍडव्हर्टिजमेंट दिवपाकच लोकांक दिता आणि लोकांक फक्त थंय गुंग करून दवरता. फक्त म्हणजे इलेक्शन येयलें काय हेंच्यांनी ऍडव्हर्टायज दिवपाक सुरू केलो. हे फक्त लोकांक पिशे करपाचे खबरो करता. तुम्ही आता तुमची अपेक्षा कितें या बजेटांतल्यान तुमची माफक अपेक्षा माफक म्हणजे कितें गोंयान इंडस्ट्री येवपाक जाय. गोंयान इंडस्ट्री येतल्यो जाल्यार तांकां इजी एक्सेस दिवपाक जाय. आणि कशें आसा आमी पळयलां एखादो समजा जर कार्यकर्तो जर काम करता जाल्यार कार्यकर्त्याची अपेक्षा आसता आपण कितें मेळटलें काय म्हणून. तश्यो इंडस्ट्रीज समजा गोंयान येतल्यो जाल्यार तेंच्यो अपेक्षा आसा गोंयान येतकूच आमकां कितें मेळटलें काय म्हणून ते तेंच्यांनी दिवपाक जाय. ते जर तुम्ही दिनात तुम्ही जर समजा जर तुम्ही 25,000 कोटी समजा जर इन्व्हेस्टमेंट आमचे करतले रावतले येतले आणि मोदीचेर जर डिपेंड रावतले जाल्यार ते शक्य ना. तुम्ही तांकां आमिशां दाखोवची पडटली. तुम्ही जे कोण पळय इंडस्ट्रियलिस्ट आसा पळय तांकां आमिशां दाखोवची पडटली तांकां ते दिवचे पडटले आणि इंडस्ट्रीज हाडचे आणि बेरोजगारी आमची सोडोवची पडटली. मुख्यमंत्र्यान एक गजाल सगळ्यात पयलीं आयक सांगता की इंडस्ट्री ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट हांच्यांनी नव्यो घातल्या पळय म्हणजे लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा किंवा आनीक बाकीच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ह्यो तेंच्यांनी बेगीतल्या बीन तयार करपाक जाय. ह्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट केन्ना काय अजून लँड एक्विजिशन म्हाका एक गजाल मुख्यमंत्र्यान एक गजाल क्लियर सांगिल्ली की एम्प्लॉयमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हेल्थ ह्यो 3 गजालींचेर आपल्याले बजेट फोकस करतले म्हणून. यू आर हॅपी की दिस इज अल्टिमेटली अ प्रॅक्टिकल फोकस एरिया घेवन एक मुख्यमंत्री बजेट प्रेझेंट करता जंय तांणी क्लियर सांगला की आपण स्किमी वाडोवचो ना आसा त्यो चालू दवरपाचो प्रयत्न करतलो. यू आर हॅपी विथ दॅट. स्किमी वाडोवचो ना हय ती एक बरी गजाल. बरी गजाल. पूण हेल्थ जे आसा पळय ते हेल्थाचेर ज्या पद्दतीन लक्ष दिवपाक जाय आज सांगले ह्या बजेटाने फोकस ह्या बजेटांनी आतापर्यंत जे मुख्यमंत्र्यान आतापर्यंत कितें केलें हेल्थ जे आसा पळय त्या हेल्था कडेन कितलो लक्ष दिलो. इंडस्ट्रीज आसा तेन्ना आतापर्यंत इंडस्ट्रीज त्यांनी ऍक्टिव्हिटीज कितें सुरू केल्यो हे महत्वाचें.
तू बजेट जातकूच मागीर करतलो पळय न्ही ते तुजी आतांच हालचाल सुरू जावपाक जाय आसली, आतांच कितें तरी जावपाक जाय आसलें, करपाक जाय, कांय करूंक ना. काय तुमकां हे तिनी फोकस एरियाज ज्यो आसात, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हेल्थ, फायंडींग इट मोर प्रॅक्टिकल आणि हॅपी दॅट स्किमी आणि नवीन when we build a infrastructure दवरपाचे. when we build the infrastructure, long term revenue is expected. You don't get immediate revenue. When you spend on infrastructure creating healthaचे, you don't expect revenue out of it. ते खर्च करपाचे आणि लोकांक बरे हेल्थ सर्विसेस दिवपाच्यो. You cannot expect much revenue from the health sector. स्किमी दोन्ही गजाली पळय, हांव एम्प्लॉयमेंटाचेर फोकस करता. एम्प्लॉयमेंट शुड हॅव, म्हणजे आतां पर्यंत एम्प्लॉयमेंट 25-30 हजार ह्या 3 वर्सांक जावपाक जाय आशिल्लो, विच हॅज नॉट हॅपन. म्हणजे 25-30 हजार फॅमिलीज ज्यो आसा त्यो एक्चुअली प्रोडक्टीव नॉन डिपेंडंट जावपाक जाय आशिल्ल्यो. म्हाका लास्ट सांग, स्किमी चड जाल्ल्यो म्हणून आता मुख्यमंत्र्या सांगचे पडटा आनी ना म्हणून. स्किमी जर पळयतले जर जाय जाल्यार आमच्या सारक्या वाठारांनी, ताच्या सारक्या मायनिंग डिपेंडंट वाठारांनी आयज ती स्कीम बंद जाल्ले नंतर आयज जो आमकां फटको बसलो न्ही, ज्या वेळार इलेक्शन आयले त्या वेळार त्यो स्किमी बंद जाल्यो आणि ताचो फटको आमकां चड बसलो. हाच्या वेल्यान कळटा की स्किमीची गरज कितली ह्या ग्रामीण भागांनी आसा, ज्या जाग्यार ताच्या घरांतलो एक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय, स्किमी स्ट्रीमलायन जावपाक जाय ते वेळार जावपाक येना. घराक एक जाणटेलो आसा आणि ताचो पूर्ण मायनिंगार आशिल्लो, तो गेलो घरा कडेन, तो आयज तो 15,000 जोडटालो, तो सरसकट काडून कोणाकय स्किमी दिल्यो हे जावपाक जायना. कोणाकय तशी वाट लागली आसा, तशी वाट लागल्या. कोणाक गरजेवंताक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो सर्रास गेल्यो म्हणून वाट लागली. सो म्हाका दिसता इतल्या आमदार खूब सुभाष बाब मनांतल्यान उलयला कांय गजाली. ह्यो जर गजाली स्ट्रीमलायन जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकय खूब एक आदार मेळटलो मातसो मॅन्युवर करपा भितर. अपेक्षा आनी अपयश दोन्ही आमी उलयले हांगा, कितें जाता तें पळोवची पडलें. तुमी दोग जाण आयले, विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.